रवींद्र भवनात आपल्या परंपरेप्रमाणे दिवाळीन 3 वर्कशॉप केले. एक आकाशकंदील वर्कशॉप ट्रेडिशनल बडयांचो पेपरचो, दुसरो माधुरी शेटकर यांच्यांनी थिएटर आर्ट वर्कशॉप आणि हो कोकोनट शेल क्राफ्ट वर्कशॉप. तितून सोनू शेटगांवकर बाब, विष्णू नाईक हे खास मुर्जेच्यान डेली 5 दीस आयले आणि आमचे सगळे मेंबर दोतोर धर्मेंद्र प्रभुदेव आसतात, सदा गुंचेकर आसा, अर्चना ताई, दिलीप बाब सगळ्यांनी सहकार्य केलें. तुमी जर हांगा पळयशात सगळे माणकुली भुरगे आनी तितून विशेषता कितें चली भुरगे चड आसात. पळया धाकटे धाकटे माणकुली चली भुरगे आसात, हेंच्यांनी हे सगळे कलाकृती केल्या आणि काही महिलाय आसा बाबा चलो म्हणल्यार आणि काही महिलांनी केला. आता जर हे सगळे व्यवसाय तुम्ही पळयशात जाल्यार हेतूंतल्यान एक दिसता की जे कोकोनट शेल आमी करता जळेल हेतून खंय उज्यान घालता किंवा अशें कचरो जाता ते सगळ्यांतल्यान अश्यो वस्तू केला एक व्यवसाय जावं शकता. आणि सोनू शेटगांवकर बाब, विष्णू नायकान ही कला जोपासल्या म्हणून त्यांचे रवींद्र भवन तर्फे आम्ही धन्यवाद म्हणटा. आमचे सदाबाब गोंडशेकर यांचे फ्रेंड आहे, त्यांच्यांनी रिकमेंड केलें आणि रोखडेच म्हटलें करुया गोंया भायरसून जे कोण लोक येता आमचे कडेन तांकां आमी एक गिफ्ट दिवं शकता. खंयची तरी चायना मेड आणि खंयचे प्लास्टिकाचे करता. हे बाय हे अशे एक एक वस्तू तुम्ही हेतून जर पळयशात ही बॉटल, ह्या बॉटलांतल्यान कोणी तरी केला. हे सगळे वस्तू आमी कोण भायरसून येतात तांकां आमी एक सोविनियर कशी दिवं शकता. म्हळ्यार म्हाका दिसता रवींद्र भवना तर्फे आमी सरकाराकय अपील करतले की हँडीक्राफ्टान हे सगळे प्रोडक्ट्स घेवचे. अनेक महिला आसा घरान व्यवसाय म्हणून एक करूं शकता आणि एक येणावळ जातली तेंच्या खातीर. आणि सोनू शेटगांवकर, विष्णू नायक हे असले कलाकार आमच्या गोंया भितर आसा. खरें म्हटल्यार हॅट्स ऑफ तांकां. आणि हो रवींद्र भवनाचो सदांच प्रयत्न आसा त्या माणकुल्या भुरग्यांक एकूच विनंती आहा घरा कडेन आपल्या पुरतून कितें कटींग करपाक मातशें सांबाळून करा, घरान करा आणि फुडें जेन्ना भुरग्यांचे बर्थडे आसता किंवा आनी कितें आसता त्या टायमाचेर एका बरें पॅक करून हे दिया तुमी, रायट. म्हणून सोनू बाबा कडेन विचार ही आमची सिनियर आसा पळय हिणें गणपती फ्लावर पॉट केला. सुरवातीक सांगपाचें म्हटल्यार हांव जे रवींद्र भवन वास्कोचे आसा ते सगळे टिमीक हांव धन्यवाद दिता. तांचे जे चेअरमन आसा किंवा वायस चेअरमन किंवा बाकीचे इतके जे सभासद आसा तांचें स्वप्न आसलें की खूब वर्सां पयलीं ह्या जो कोकोनट शेल जो म्हाजो गोंयभर किंवा गोंयच्या भायर जातालो ते आमच्या वास्को शहरान जावचो अशी म्हाजी इच्छा आसली. आणि आमकां शॉर्ट पिरियडान एक 5 दिसाचो ट्रेनिंग क्लास दिला. तर 5 दिसाच्या भितर आमी जितले एका भुरग्यांनी हितून मन लावन जे आयटम घेवन म्हाका दिसता 100 वयर तेंच्यांनी आयटम केल्ले आसा. तर हे जे कोकोनट शेल आसा ते भुरग्यांक आतां म्हायती पडटा की जी आमी कट्टी आमची उज्यान उडयताली किंवा आमी फोडून उडयताली कधी वेस्ट करताली ती कट्टी जर हँडीक्राफ्टाक जर आमी यूज केली कलेच्या क्षेत्रांत जर तिका वावर केलो आणि तिका जर मातशें जर पॉलिश केलें जाल्यार सुंदरशी अशी कलाकृती जालेली आसा. आणि हे जी कलाकृती आसा तर आयज आमचे गोवा सरकारचे हँडीक्राफ्ट इम्पोरियम आसा तांकां जर आपलो जर स्वताचो वेवसाय करपाक जाय जाल्यार ते हँडीक्राफ्ट इम्पोरियमचे प्रदर्शनां तेंच्यांनी मांडूं शकता. आयज ह्या ल्हान ल्हान भुरग्यांनी म्हाका खूब उमेद जाली की आमी एक आर्टिस्ट पूण बाकीच्या जे भुरग्यां कडसून सुद्दां आमकां एक मार्गदर्शन मेळ्ळें किंवा तेंच्यांनी सुद्दां सुंदर सुंदर अशी कलाकृती केलेली आसा. आणि हांव सरकारा कडेन अशी विनंती करता जे अशे जे क्लासीस आसा जे रवींद्र भवन ऑल गोवा आसा किंवा बाकीचे जे खाजगी जे क्षेत्र आसा तेंच्यांनी हे क्लासीस घेवन गोंयभर जी कला आसा ती आमची संपूर्ण गोंयभर पसरोवची अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करता. आमी हेतूर हे चावी लावपाचे स्टँड केल्लेले आहा. मागीर अशे कप स्टायल केल्लेले आहा आनी दवलो सुद्दां करपाक आमकां सरान शिकयला. तेंच्या खातीर हांव तेंचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. इवन रवींद्र भवनाचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. दिसना मागीर करतना मागीर सगळें बेस्ट. आणि आमकां न्ही दिसून आशिल्लें की कट्टे पासून आमी इतले बरे आयटम करतले म्हणून. आनी जेन्ना आनी आमी घासपाक लायले न्ही अरे घासप मागीर आमकां इतलें आवडलें करपाक. आनी आमकां आमचें प्रशिक्षण आसलें न्ही सरान विष्णू सरान
आमकां इतलो सपोर्ट केलो जाणट्यांक आनी भुरग्यांक म्हणनाका प्रत्येकाक ताणें आपलो टायम दिलो आनी खरेंच आवडीन शिकयतालो आनी आमी हे केल्ले आसा इवन आमी ऑर्नमेंट्स घातले लिपा वगैरे भरपूर आयटम शिकयले आमकां आमी कितें तरी करतले आतां अशी आवड निर्माण जाली आमकां आनी रविंद्र भवनाचे आमकां व्हेरी थँक्यू म्हणटा चॅरपर्सन सराचे आनी खूब हांगा आमचे जायत आसता वर्कशॉप आनी आमी अटेंड करता कितें सांगता तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसलो ओवरऑल बेस्ट आशिल्लो सर आनी आमी मागता की आमकां आनीक 10-15 दिसांचो प्रोग्राम वर्कशॉप दिवचो आणि हांव पयलीं आमचो चॅरमॅन सगळे स्टाफ सगळ्यांक हांव देव बरें म्हणटा आनी ताका अशेंच देंवन जे हेल्थ बरी रावली आनी सगळ्या भुरग्यांक आनी बायलांक फुडें काडून आनी हे एक माड आसा माडाचे तुमकां कितेंच नुकसान ना माड हे सगळे कामां करता तेजे तरेतरेचे आयटम करतात आनी अशें जालें की सर शिकयता शिकयता आमकां आवड येयली आनी कितें करपाचें हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद आणि जेन्ना आमी वर्कशॉपाक आयली जाल्यार आमकां पयलीं खूब हार्ड दिसतालें पूण जेन्ना आमकां सरांनी शिकोवपाक खूब हेल्प केला आनी इवन मागीर खूब आमकां अशें दिसलें की खूब बरें आसलें आनी इजी करून तेंच्यांनी आमकां शिकयलें म्हणून हांव तेंकां देव बरें करूं म्हणटा आनी रविंद्र भवनाचे आमचे सगळे मेंबर्स आनी जयंत सराक आनी सगळी रविंद्र भवनाची टीम आमी एकटी म्हणटा की आयज हे वर्कशॉप दिलें आनी हे हांवें केलां सो म्हाका खूब आवडलें कितें तरी क्रिएटीव आयडिया आनी हे बदल केले थँक्यू